काय राजकारणी एकदा वचून आयले काय परते कशे वेचून येतले ताचोच विचार करतात। लोकांक आत्मनिर्भर करपाचे दिशेन फक्त मोदीन विचार केला। बीजेपी उत्तर गोय उमेदवार श्रीपाद नाईक उलयलो। श्रीपाद भाऊचो आज थिवे प्रचार, वांगडा मंत्री निळकंठूय आशिल्लो। सगळ्या मागीर प्रत्येक मनशान आपले कुटुंब घट करपाचो, आपले करपाचें काम केलें आनी त्यामुळे विकास जो कितें ह्या देशाचो विकास म्हणतो जालो ना। आनी ह्याच खातीर मोदीजीन आयले नंतर एक विचार केलो की आमी इतले फाटीं कित्याक उरले, कारण सामान्य मनशाचो ताका आत्मनिर्भर करून ताका आपल्या पांयांनी उबे करून ताका वयर काडपाचो प्रयत्न कमीच जालो। सत्ता चलयली, राजकारण चलयलें, आज निवडून आयले, परत 5 वर्सां आमी निवडून कशे येतले ताजें प्लॅनिंग केलें। पण ह्या सामान्य मनशा खातीर आत्मनिर्भर करपाचो ताका ताकद दिवपाचो विचार करना प्लॅनिंग तेणी केलें ना। आनी म्हणून आज देशाची स्थिती ही जाली। पण म्हाका सांगपाक खुशी भोगता मोदी सारको प्रायम मिनिस्टर आमकां सगळ्यांक मेळ्ळो। आनी ताणे म्हळें आमी कित्याक जावंक शकना, हो देश खंय पयलीं आमचे जाणटे सांगतात ह्या देशांत भांगराचो धुंवर वता म्हणटात की एवढी इतकी श्रीमंती आमचे कडेन आशिल्ली। लिकर गेट प्रकरणात जेलीत आशिल्ल्या सीएम केजरीवाला खातीर आपाची केजरीवाल को आशीर्वाद दो मोहीम। केजरीवालाची घरकान्न सुनीता केजरीवालान ही मोहीम लॉन्च केली। सुनीता केजरीवालान मोबाईल नंबर जाहीर करून ताचेर लोकांनी केजरीवालाक आशीर्वाद, शुभेच्छा आणि सल्ले दिवचे म्हूण उलो। मुझे पूरा विश्वास है कि हम सब साथ मिलकर ये लड़ाई लड़ेंगे। मैं आपको एक व्हाट्सएप नंबर दे रही हूँ। व्हाट्सएप नंबर है 8297324624। आज से हम एक अभियान शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है केजरीवाल को आशीर्वाद। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप अपने अरविंद को आशीर्वाद भेज सकते हैं, शुभकामनाएं भेज सकते हैं, दुआएं भेज सकते हैं, प्रार्थना भेज सकते हैं। कोई और भी संदेश देना चाहे तो वो भी दे सकते हैं। कई माताओं ने तो अपने बेटे के लिए मन्नत मांगी है, कई बहनों ने भी अपने भाई के लिए मन्नत मांगी है, वो भी लिख के भेजें। मुझे कई लोगों के फ़ोन भी आए, उन्होंने अरविंद जी के लिए व्रत रखा है। कितना प्यार करते हैं अरविंद जी से लोग, वो सब लिख कर भेजिए। कुछ और भी अगर कहना है, कुछ भी मन में आए, इस व्हाट्सएप नंबर पे लिखकर भेज दीजिए। हर परिवार का हर सदस्य लिख के भेजें। आपके मैसेज पढ़ के उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। आपका एक एक मैसेज उन तक पहुंचेगा। मैं आप सबके मैसेज उनको जेल में देकर आऊँगी और उन्हें मैसेज देने के लिए आपको आम आदमी पार्टी का होने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी पार्टी से हो, कोई भी हो, अरविंद जी को मैसेज जरूर भेजें। दवरले राखणे वंटीचे काम करताना जेसीबीन उदकाची पाईपलाईन फोडली। हजारांनी लिटर उदकाची नाशाडी। काम खंय उदका पुरवण खात्या वरवीं चल्लां। जेसीबी ऑपरेटर म्हणटा पाईपलाईन आसा अशें आपल्या कोणे सांगलें ना। दवरले नल्ल्याच्या राखणे वंटीचे काम करताना पाईपलाईन फोडली। हजारांनी लिटर उदकाची नाशेडी। जेसीबी ऑपरेटर म्हणटा आपल्याक पाईपलाईन आसा अशें कोणे सांगलेंच ना। रिटर्निंग वाला काम कर रहा था। क्या हो गया पता नहीं था, आए थे उधर, ब्रेकर मार रहा था, घट है ना, इसके लिए वो लग गया, फूट गया ब्रेकर से फूट गया। हाँ, ब्रेकर पता नहीं था ना उधर पाइप है, इसलिए कोई बताया भी नहीं था। इंजीनियर भी कोई कुछ नहीं बोला था। कैसा काम चालू है? गवर्नमेंट की नाला के लिए पानी इधर उधर ना आए, इसके लिए। थळवे म्हणटा काम करताना इंजिनियर वांगडा जाय। पावसान जर उदक भरलें लोकांना घरांनी उदक वचपाक शकता, कित्याक नाला जाल्लो आसतो पयलीं व्हाळ आशिल्लो तेन्ना ही आतां कामां करता आसतना नळाची बी कामां करता आसतना इंजिनियर इम्पॉर्टंट आसपा। इंजिनियरांचें काम जायना न्ही ती, तांकां लेबराक कितें तें घातलें मिशीन उडयलें, फुटलें गेलें। आज हजारान लिटरांक उदक गेल्लें आसा, फाल्यां ती बील आमी लोकांचें वाडून काडटले, अशें जावपा येना न्ही। आनी गव्हर्मेंटाचें जाल्यार कोण कोणाक विचारना। तुजो डिमांड कितें? डिमांड म्हणजे कितें आसा, दुसरे फावट काम करता आसतना इंजिनियर फुड्यान दवरून काम करपाक जाय, नाल्यार इंजिनियरा पयलीं सस्पेंड करपाक जाय। मेन प्रॉब्लेम तो, कित्याक इंजिनियर फुडें आसपाकूच जायना ते फुट्टा तेन्ना।
कित्याक अश्यो खूब केसी जाल्ल्यो हांव पयलीं. प्रोनंडा खातीर भीमा पाटील. मोरजे दर्यादेगे वाठारात फाटल्या 22 वर्साच्या इतिहासात पयलेच फावट 152 ऑलिव्ह रिडली कासवांनी वट्ट 19,500 तांतयां घाल्यात. तातूंतली 1,200 पिलां दर्यांत सोडली. सरकारान कासव संवर्धना खातीर केल्लें काम तोखणाय करपा सारकें. मात रेस्क्युअरांक सरकार फक्त कामापुरती वापरता तांचेरूय लक्ष घालचें म्हूण आप वावुरप्यांची मागणी. पण बेसिकली सागरी कासवातली फिमेल आपलो जागो चेंज करिना हे तिचं वैशिष्ट्य आसा. ते मिरॅकल आसा तेंचो. म्हणजे तो निसर्गाचो एक आविष्कार म्हणून येता. जैवविविधतेचो एक चमत्कारूच म्हणून येता. तेंची इवन तेंची पिलां सुद्दां ज्या जाग्यावरसून क्रिएट जातात ती सुद्दां त्याच जाग्यार येतात परत तांतयां घालपाक. आणि हेचं उदाहरण म्हणजे ही प्लेस की गव्हर्मेंटान ही जी मोहीम राबयल्या फाटल्या 20 वर्सां पासून हेचें बऱ्यापैकी प्रोडक्शन जाल्लें वाडलेलें आसा. आणि सागरी कासव ही जात वाचोवपाची खूब गरजेची आसा. ताका लागून गव्हर्मेंटान प्लेस बी सील केल्ली आसा, सगळें आसा. पूण जे कर्मचारी अपॉयंट केल्ले तेतून जे रेस्क्युअर किंवा वॉचमॅन हे पळोवपाक तांकां ते टायमिंग कामाक दवरतात आणि मागीर तेंची सुट्टी करतात. हे बरोबर ना. कित्याक तर रेस्क्युअराची ड्युटी थ्रू आउट द इयर आसतली. कित्याक तर हांगा फिशरमॅन असतात तेंच्या जाळ्यांक जेन्ना सागरी कासव किंवा हें जाता इंजर्ड जाता तेन्ना ते इंजर्ड कासवाक रेस्क्यू करप ते रेस्क्युअराची जबाबदारी आसता. तेणी ताका हाडप आनी रेस्क्यू करप आनी परत समुद्रान सोडप. तेचो जीव वाचोवपाक जाय म्हणून तो रेस्क्युअराची ड्युटी खूब इम्पॉर्टंट आसता. हांगा गव्हर्मेंट टायमिंग तांकां यूज करतात. अंडीच्या टायमार जेन्ना तांकां हें केलें की पिलां समुद्रान सोडली काय तांकां घरा बसयतात. हे बरोबर न्हू. गव्हर्मेंट म्हणटा की आमचे कडेन फंड ना. फंड कित्याक ना? बाकीचे सगळे प्रोजेक्ट करपाक कोट्यांनी फंड आहा तुमचे कडेन. आनी कासवांची बायोडायवर्सिटी सारखे खातें आसा आमच्या गोंयांत सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे. त्या डिपार्टमेंटा कडेन कितकोसोच फंड आसा. ते बाकी तांकां जर फंड मेळटा जाल्यार ते फंड तुमी कासवां खातीर कित्याक वापरिनात? ते वॉचमॅन जे दवरतात तेंचो पोटाचो विशय घ्या न्हू. तांकां थ्रू आउट द इयर काम दियात. तांकां जी सॅलरी दितात आमी म्हणना तांकां मॅक्झिमम दियात पूण काय ते मिनिमम दियात. तांकां काडू नाकात कामा वयले. तांकां कायम दवरात. ते ह्या कासवांची जबाबदारी घेवंक शकतात. एखादो कासव रेस्क्यू करूंक शकतात. तेचो प्राण वाचोवंक शकतात. ते म्हणून तेंची ड्युटी खूब इम्पॉर्टंट आसा. सरकारान हेचेर गांभीर्यान लक्ष घालपाचें. फुडल्या विधानसभा वेंचणुकेक गोंय बीजेपी वतीन खंय 13 ते 14 महिला उमेदवार दितले म्हूण मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत उलयलो. महिला सशक्तीकरणाचे व्हिजन दवरून खंय पक्षाचो हो निर्णय. मुख्यमंत्री फोंड्याच्या सभेत उलयतालो. खात्री आसा की येता ते 40 दीस आमी प्रत्येकाक कोण फोन करतलो, कोण घरा कडेन वयतलो, कोण कन्विन्स करतलो, कोण आपूण कोपरा जागा घेतलो, कोण 10 जाणांक आपल्या कॉम्प्लेक्सांतल्या बायलांक आपूण सांगतले. बट सांगात एकट्या सुद्दां मनशाक सोडूं नाका. प्रत्येकाक कन्विन्स करात. थोड्या जाणांक दिसतले अरे कोण नवीन एफेक्ट तिकेट दिल्या कोण मेळोन हेय जातले. हय आमी भयणीक तिकेट दिवपाचें काम केलां. तुमी तेंय केन्ना काम करूंक ना. तुमी तेंय करचे ना. तुमी सारकीं जाल्यार ताचो चेडो सोदतात आनी असोच कोण तरी सोदतले. अरे हय हांव मुद्दामून सांगता म्हणजे महिला सशक्तीकरण करपाचें काम हे भारतीय जनता पार्टीन सुरवात केला. फुडल्या विधानसभेत कितल्यो महिला आसतल्यो? कितल्यो महिला आसतल्यो? 13 ते 14 महिला ज्यो आसा ह्या फुडल्या विधानसभेत आसतल्यो. एडवान्स करता अभिनंदन करता. हे भारतीय जनता पार्टीचे धोरण आसा. आमी ताका म्हणटा की महिला सशक्तीकरण करता आसतना आमी युवाक सक्षम करपाचें काम हे सातत्यान भारतीय जनता पार्टीन केलां. म्हणून माननीय मोदीजीचे विजन म्हणजे विकसीत भारत 2047, विकसीत गोवा 2047 फुडल्या 25 वर्सांत गोंय कशें आसतलें हे आतांच म्हाका विचारता. 5 वर्सांनी गोंय इतकें बदललें काय म्हणून तुमी विचार करात. फुडल्या 25 वर्सांत आमी तो ह्युमन डेव्हलपमेंट आनी इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट खूब मोठ्या प्रमाणात आमी करपाक शकता. आनी ताका लागून तुमची सगळ्यांची ताकद, तुमची सगळ्यांचो सपोर्ट, तुमचो सगळ्यांचो मोग मोदीजी खातीर जाय, म्हाज्या खातीर जाय, पल्लवी खातीर जाय, पात्रांवा खातीर जाय. आसतलो काय ना? आसतलो काय ना? आसा जाल्यार दोनूय हात करात. भारत माता की वंदे मेरा परिवार, मेरा परिवार. गँगस्टार आणि उत्तर प्रदेशातले मऊ तालुक्याचो आमदार मुख्तार अन्सारी सोंपलो. बेरेस्तारा जेलीत आशिल्ले कडेन ताका अटॅक वीक घालून मारलो आसूं येत म्हूण फामिलीचो दावो. पोस्टमॉर्टमाची व्हिडिओग्राफी. बीजेपीन गोंयचे दोनूय उमेदवार जाहीर केले तरी काँग्रेसीचे घोडे हालाच ना.
CEC दिल्ली बसका जावन गोंयच्या उमेदवारांचेर चर्चा जाली. नांवांय लागीं फायनल. त्या नांवांचेर परत चर्चा. उत्तर गोंयांत श्रीपाद भाऊ बरोबर RG मनोजाचे आव्हान. दक्षिण गोंयांत BJPन पल्लवी देपोक तिकेट दिल्ल्यान मतांचे गणित धरून उमेदवारीचेर चर्चा. काल आमची CEC आशिल्ली. सो इन दॅट CEC रिगार्डिंग कॅन्डिडेट्स डिस्कशन जाला. टुडे ऑल्सो वी हॅड अ मीटिंग टुडे, रिव्ह्यू मीटिंग, आणि दे विल डिक्लेअर द सीट्स. प्रॉब्ली टुडे नाईट और मे बी टुमॉरो द लिस्ट विल कम. तर जायते दीस जाले सगळे लोक गोंयकार रावले. काँग्रेसीचो कॅन्डिडेट अजूनय डिक्लेअर जायना. BJPचो कॅन्डिडेट ऑलरेडी कॅम्पेनिंग चालू केल्लें. तेजेर तुमचें कितें? ना तशें ना, बिकॉज आमचे लोक मूवत आसा ऑन ग्रावंड. वी आर ऑल्सो हॅविंग मिटींग मुवींग ऑल अक्रॉस द स्टेट. आणि दीस टायम वी वॉन्ट टू गीव द रायट कॅन्डिडेट, जे लोकांचो आवाज, जो लोकांचे जे प्रश्न जे ह्या भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान जे गोंयकारांक फटयल्या, हे सगळे प्रश्न मांडपी आणि लोकांचे इश्यू घेवन वचपी तसो एक कॅन्डिडेट आमी दितले. वी बिलीव इन डेमोक्रेसी. वी बिलीव दॅट द केडर शूड गेट प्रोटेक्टेड, एंड जो कॅन्डिडेट काँग्रेसा आसतलो ही विल बी फ्रॉम द केडर, ही विल बी फ्रॉम द ऑर्गनायझेशन. वी विल नॉट इम्पोर्ट अ कॅन्डिडेट. ही विल बी समन हू विल रेज द वॉयस इन द इश्यूज ऑफ गोवा एंड गोवन. हांवें पयलें सांगलोलें की खासदार असलो आसपाक जाय मुखायलो की हू इज व्हेरी वोकल, हू इज कमिटेड, हू हॅज कॅलिबर आनी कन्विक्शन आनी करेज. आज गुड फ्रायडे. संवसारा बरोबर गोंयच्या क्रिस्तांवांनी जेजू क्रिस्ताचे कश्ट आनी मरणाचो आज उगडास काडलो. सकाळी भावार्थी इगर्जीत वचून जेजूचे निमाणे प्रवासाचे खुर्साचे वाटेत वांटेकार जाले. पोन्न्या गोंयांत से कॅथेड्रल इगर्जीत कॅनन पाद्रीचे शेपडाचे पुरसांव जाता. ह्या दिवसा सावन इस्टराच्या आयतार मेरेन मौनाचो काळ भावार्थी उपास दवरून आंगवण करतात. ईडी लिकर पॉलिसीचे गोंय कनेक्शन उस्तिता. ईडी मुखार गोंयचे आपाचे फुडारी अमित पालेकार, रामराव वाघ तशेंच वेवसायीक दत्तप्रसाद नायक आनी भंडारी समाजाचो अध्यक्ष अशोक नायकाची दिसभर चवकशी जाली. परतूय आपयतले. रामराव सांगता वेंचणुकेचो खर्च कसो मॅनेज केलो तो विचारलो. तांणी विचारल्या त्या गजालींची म्हायती दिल्या. आपाचो फुडारी आणि दिल्लीचो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ईडीच्या ताब्यांत. हे वटेन आपाचे फुडाऱ्या बरोबर हेर फुडारी ईडीच्या रडारार. गोंयांतूय आपाचे फुडारी अमित पालेकर, रामराव वाघा सयत वेवसायीक दत्तप्रसाद नायक आणि भंडारी समाजाचो अध्यक्ष अशोक नायकाक ईडीचो समन्स. दिसभर चवकशी. सकाळीं गेल्ले, दनपारां जेवणाक सोडले. ते वेळार तांकां गाठले. ते म्हणटा चवकशी चल्ल्या, कसली ती सांगू शकना. काय सध्या उलोवची न्ही रे. पळय आमचे इन्व्हेस्टिगेशन करता न्ही, तांकां करून जे कितें आसा ते दे आर डुईंग देयर जॉब. आय विल डू माय जॉब एज अ सिटीजन एंड वील सी वॉट एवर दॅट हॅपन्स. कितें कनेक्शन रायट नाव आय डोंट नो एनीथिंग. निवडणुकीत तो पैसा वापरला आसा. कित्याक 7 दिसां पयलीं अरविंद केजरीवालाक अरेस्ट जाला दिल्ली, ताच्या 8 दिसान हांगा गोंयच्या लिडरांक आतां उखलुला. कितें कनेक्शन तुमचे भितर? म्हजें तर कांयच ना. आय डोंट वॉन्ट टू कमेंट ऑन दॅट. जेवणा उपरांत ईडीची चवकशी परत सुरू. रामराव वाघाक साजे सोडलो. तो म्हणटा वेंचणुकेच्या वेळाचेर खर्चाचो हिशोब विचारिल्लो. ताणें जी माहिती मागल्या ती दिली. रिलेटेड टू इलेक्शन हाव वी हॅव मॅनेज तेजेर थोडे क्वेरीज आशिल्ल्यो. वी हॅव प्रोवायडेड ऑल द इन्फॉर्मेशन. सगळी इन्फॉर्मेशन जी मागली ती दिलें तांकां. आप फुडारी अमित पालेकर म्हणटा हो बहुजन समाजाचेर अटॅक. ईडी खंय आपलें काम करता. I don't want to say anything as far as investigation is concerned. ED has done their investigation. We have carried on, we have joined the investigation. And I think beyond this, as far as investigation is concerned, I do not wish to speak. सगळे फायन आसा. काय विचारू बाकीचे कितें डिटेल आसले. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. बिठ्ठणच्या महारुद्र हनुमान देवस्थानाचो वर्धापन दीस भक्तिभावान मनयलो. बिरेस्तारा 28 तारखेक राती पालखी जाली. देवाचे दर्शनाक भाविकांची घे गर्दी. दर वर्सा प्रमाण अनुय वर्धापन दीस उमेदीन. 1 वर्स पूर्ण जाल्या देवळाक. सो आयच्या तारखेन एका आमचो पयलो वाडदिवस ह्या देवळाचो. पयलींचे आमचे ते देवूळ आशिल्ले ते फुडल्यान आसलेले.
पूण ते खुबशे म्हणजे खूब वर्सां जालेले जुने जालेल्या कारणान मातशें तेजो स्ट्रक्चर मातसो जाम पडिल्लो. सो त्या कारणान आमच्या सगळ्या महाजनांनी एक निर्णय घेतलो की नवीन देवूळ बांदचें म्हणून. 2012 साली देवूळ चालू केलेलें बांदपाक. सो त्या कांय कारणाक लागून फंड्स कमी पडले, कोवीड येयलो मागीर, त्या कारणाक लागून मातशें देवूळ फाटीं उरलें बांदपाचें. सो 2023 ह्या सालान देवूळ पूर्णपणे कंप्लीट जालें आनी आयज पयलो वाडदिवस आमी ह्या देवळाचो नव्या देवळान आमी साजरो करतात. लोकांनी आमकां देवूळ उबें करपाक जी मदत जी केल्या त्या सगळ्या लोकांक हांव एकदां काळजाच्यान मनाच्यान आनी कमिटीच्या वतीने धन्यवाद म्हणटा. तशेंच IT मिनिस्टर, आमचे टुरिझम मिनिस्टर रोहन खोटे हांकां हांव सगळ्यांत चड कार्य आसा तांकां चड धन्यवाद म्हणटा. तशेंच आमचे गांवचे लोक आसा तेंच्यांनी सगळ्यांनी आपलो हातभार लावन आयज हें देवूळ उबें जालां. गेल्या वर्सा आमी हेची स्थापना केल्या आनी एका वर्सान आयज आमी हेचो वाडदिवस मनयता. हांव हे निमित्ता तर्फे सगळ्यांक ह्या वाडदिवसाची उर्वरीत परबी दिता. त्याच प्रकारे आजच्या दिसा देवाची सुरवातीक आमचे गणपती पूजन पुण्यावाचन, त्याच प्रकारे लघुरुद्र, तशेंच देवतांक जे कितें अभिषेक करून तांकां सजोवन तांचो शृंगार करून आयच्या दिसा केला. तशेंच आमच्या तुम्ही भायर पळोवंक शकता की देवता स्थापन केल्ली आसा. त्याच प्रमाणे देवांक हवन आनी सगळ्या ग्रामस्थांक बरें यश किर्ती मेळचें हे आमी देवा कडेन मागणें मागून सुरवात केली आसा. बंदिरवाडा सांखळे शिगम्याचे निमतान होमकूंड उत्सव. दिवचलेच्या कांय गांवांनी शिगम्याचे फाटभुंयेर होमकूंड पेटयतात. भावीक भक्त इंगळ्या वयल्यान चलतात. हे अग्निदिव्य करूंक खंय कसलेंच बंधन ना, कोणूय वचूं शकता म्हूण थळावे सांगतात. हे बाकीचे खूप कडे आनी मांड आसात. आमचेच जे कारापुरा मांड आसा, बंदरवाड्यार सांखळी आहा, हांगा मावळंतड सांखळी आसा. पण हे होमखाण एकमेव हांगा जाता. कदाचित तो इतिहास वेगळो आसूं शकता, पण हे होमखाण हे आतांच न्हू खूब वर्सां पासून जाता. आनी सांगपाचें मुख्य म्हणजे ह्या होमखाणांक तशें एकच बीन फास्टींग म्हणजे उपास तपास कांय आसना. ह्या होमखाणांक शक्यतो लोक कशे तरेन म्हणजे आतां शिगम्यान ज्यो पद्दती चलता ते सगळे मांस मच्छी जावं हें सोरो जावं कितें म्हणटा हें सगळें करून लोक येवं शकता. होळी येता पळय त्या दिसा होळयेच्या दिसा होळी हाडटा आनी आमची होळी हाडून आंब्याची होळी मारून आमची भटाची स्वामीच्या मठाक वचून ती होळी हाडटा आंब्याची मारून आनी हांगा हाडून ती परती स्वामीच्या मठान व्हरून घालता. आमी प्रत्येक गांवांत भोंवन पयले आमचे पांडुरंगाक दर्शन जाता. पांडुरंगाचें दर्शन घेवन सगळ्याक खेळोन राण्यागेर वयता, प्रताप सिंग राण्यागेर तेंगेर खेळोन बाकीचे सगळे अशे वाड्यार आमी ती हे प्रत्येक घरांक एक एक लावणी म्हणटा, एक एक लावणी म्हणून तालगडी खेळटा आनी सगळ्यांक सांगणे करून सगळ्याचे प्रकार घेवन गावता. आनी हेजे दिसा होळयेचे सव्या दिसा आमचे होमखंड आसता. त्याच प्रमाणे अशें म्हाका दिसता की ह्या होमखणाक आमच्या जवळपास सादारणशी 300 वयर तुका वर्सां जातली. बरोबर रे? 300 वयर वर्सां जातली. एक महत्वाचो प्रश्न म्हणजे आमी ते होमखण ते कशे भेटयता. ते बारीक येतशे चंद्र हाडटा आनी ते मानकरी कोण कोण आसा ते सगळ्यांक दिता म्हणून आनी ते व्हरोन ती व्हरोन ते व्हरोन हांगासून पेटोवन ती व्हरोन सकयल व्हरता आनी ते होमखणाक हे लायता पेटयता. ह्या आशिल्ली दनपारची अपडेट परत रोखडेच मेळ्या. प्रुडंटाक फॉलो करात. प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट.